चल रांद चल. हांव ना आयज तू रांद नवे. आयज फर्स्ट टाइम हांव तुमच्या समोर कुकिंग करता. आंटी म्हाका सांगताली घे आनी वचून काडून कोणाकूय गिफ्ट दी म्हणून. पण कितें जाता तिजे घेवन गेले जाल्यार लोक म्हणटले कितें तुवें हेल्प केली आनी तूच घेवन वयता काय म्हणटले. सो आता हांव घालता भितर टमाटर. एक टमाटर बडे बडे. सो हे गाइज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुमी? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आयज खूप काम केलं हांवें घराकडे साफसफाई केली आणि मागीर आतां अंकिता आपणाचें काम करता आसतलें बाबडे घराकडे. हांव न्हू तुमकां एक मॅसेज दिवपाक सोदता. आंटी न्हू तुमी पयला आसतलें न्हू, हांव आंटीगेर गेल्लोलो. यू नो वॉट शी वॉज टेलिंग. बाबा ही आपणाची टीव्ही आहा, चालू आहा तेजी टीव्ही. बाबा ती घेवन वच म्हणटा. ती घे रे बाबा तुका गिफ्ट म्हणटा. आनी आपणा कडल्यान तुका तूं तुज्या आनी अंकिताच्या नांवान कोणाक काड आनी गिफ्ट कसो दी म्हणून. यू नो पण कितें आहा जाणा, आयज काल जे लोक आसा खबर ह्या संवसारान ते कितें करतात खबर आहा, लोकांचें काम अरे तूं तेंगेर हेल्प करूंक गेलो मरे म्हणटा. आनी तेंची 200 रुपयाची समज टीव्हीचो व्हॅल्यू आसा न्हू जाल्यार म्हणटले कितें सांग 3 लाखाची टीव्ही घेवन गेलो म्हणटले. कळ्ळें तुमकां कशें म्हणूंक सोदता तें तुमकां. सो 200 रुपयाची व्हॅल्यू 10,000चो व्हॅल्यू आसता तशें. सो कितें आहा, शी वॉज टेलिंग मी, म्हणजे आंटी म्हाका सांगताली घे आनी वच आनी काडून कोणाकूय गिफ्ट दी म्हणून. पण कितें जाता तिजे घेवन गेले जाल्यार लोक म्हणटले कितें तुवें हेल्प केली आनी तूच घेवन वयता काय म्हणटले. सो हांव थंयसरल्यान काय व्हरोंक काय शकना. यू नो ती बाबडी कित्याक सांगता, तिका घरान नो स्पेस ना कितें दवरतले जाल्यार. आनी हांवें तिका म्हटलें बाबा आंटी आय कांट टेक दॅट टीव्ही, म्हणजे हांव टीव्ही ती व्हरोंक शकना. थँक्यू सो मच. तुवें इतलें म्हटलें तेंच व्हडलें. तिका आमी केला अरेंजमेंट टीव्हीचो आनी कितें म्हणटा ती वॉकिंग स्टिकाचो. सो आतां व्हेरी सून हांव तेंगेर वयपाचो आसा, तेन्ना तुमकां दाखयता कशें कितें पळय तें. सो आक कितें तरी बरें रांद मुगो म्हाज्या खातीर, भूक लागल्या म्हाका. हांव ना, म्हाजी तकली बी खूब दुखता रे हांवें. परत तकली दुखता मुगो तुजी. तकलेक कितें 4 गुणुले काय कितें गो? दुखता न्हू हांवें. चल रांद चल. हांव ना आयज तू रांद हांवें. हांव ना रांद न्हू हांवें. म्हाज्या खातीर तूं इतलें करूं शकना. तुज्या फाटीर म्हणजे म्हाज्या खातीर कितें म्हणून करूंक हांव? कितें करतलो? चिकन चिली. अरे बाप रे, हय चिकन चिली खावंक जाय म्हाका. धवाके पाणी उपकारता? धवाके पाणी न्हू, हांव तुका धवाके पाणी करून दिता ना. दिता. बरें तर आयज तू चिकन चिली कर, फाल्यांच्यान हांव तुका धवाके पाणीच करून दिता. ना तर हांव करिना, कांयच करिना. तर हांव ना तर कितें करूं म्हणटा तूं? चिकन चिली. चल तर यो म्हाज्या वांगडा, हेल्प कर म्हाका कॅमेरा कट धरपाक. चल या करया फटाफट चिकन चिली. ओके चल या. चल. आणि आयज आमी कितें करता, आयज फर्स्ट टाइम हांव तुमच्या समोर कुकिंग करता. आयज डिसायड केलेले चिकन चिली करतलो म्हणून. आनी म्हाका अंकिताचे हितून किचनान हांव कम्फर्टेबल ना. यू नो ते ओल्ड आसा आनी ते जशे तेजे ते आसा ते म्हाका न्हू मातशें क्लिनलीनस न्हू डबल टिबल जाय. खबर ना, म्हाका मातशें अलग आहा, म्हाका मातशें क्लिनलीनस चड जाय. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांव येयल्लो आसा भायर हॉलान बसता आनी कटींग करता. अंकिता कडेन न्हू कटींग बोर्ड ना. सो कटींग बोर्ड ना म्हणून हांवें कितें केलें, हितूनच कितें म्हणटा पळय ते जुगाड. आनी कितें करूं सारकें न्हू. सो हांगासर कटींग करया आनी फायनली किचनान वचया आनी बरें पावरफूल रांदया. सो न्हू म्हाजो कटींग प्रोसेस न्हू कंप्लीट जाल्लो आसा. आतां हांव चल्लो फटाफट किचनान. चला. सो गायज, चिकन चिली करपा खातीर हे पळय हांवें घेतलेले आसा चिकनाचे पीस आनी ते बोनलेस आसा. सो बोनलेस हेजेर पयलीं आमकां कितें करूंक जाय तुमकां सांगता. हे पळय म्हाजे कडेन आहा सावंतवाडीचो स्पेशल मसालो. हो पळय सावंतवाडीचो स्पेशल मसालो. सो हो आमी पयलीं हितून घालया. ओके. तेच्या उपरांत आमकां येता हळद. सो हळद इल्ली घेवया, चडूय न्हू, पयली. ओके. सो हळद जाल्लेली आसा. आतां हो लिंबू. हो पळय लिंबू. सो लिंबू न्हू एक्चुअली एक टॅक्नीक आसा.
जे आमचे जाणटे लोक करी कितें खबर आहा, हात असो धरी पूण हात पयलीं बरो धुवंक जाय. हांवें आतां बरो साबू बुबी लावन बरो धुल्लेलो आसा. सो कितें करूंक जाय, हे पळय हातीर असो पिळूंक जाय. सो हेजे आतां कितें बियो आहा न्हू जाल्यार हातीचेर पडटली. ओके. आनी हेजे तर बियो पडल्यो बाय चान्स आनी त्यो तर फ्राय जाल्यो जाल्यार तेजो आख्खे चिकन चिलीचो मागीर कितें जाता टेस्ट कोडू येता. सो हे पळय. ओके. तशें धरा. ओके. सो गायज कितें आहा जाणाय, म्हाका न्हू मॅरिनेट करपाक न्हू म्हाका हात घालपाक आवडना जेवणान. अशें करपाक ते म्हाका आवडना. सो ते बुरशापणां खंय दिसता म्हाका, ते खरेंच आवडना. सो हांवें कितें केलो, एक चमचो घेतलो. चमच्यान बरें मॅरिनेट करपाचें. तुमकां जाय जाल्यार दितून सुवाना गरम मसाला घालूं शकता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कश्मीरी लाल मिर्च घालूं शकता. तुमकां जाय तसो एज पर युअर टेस्ट. सो आमकां यो टेस्ट आवडटा. सो हांव हें करता. ओके. सो हेका आतां एक 15 मिनटां न्हू मॅरिनेट करून दवरचें पडटा. सो लेट्स टेक अ ब्रेक. सो गायज हांवें आतां गॅस चालू केल्लेलो आसा आनी तवो गरम केल्लेलो आसा. आतां इल्लें तेल घालया भितर. ओके. म्हाजी न्हू मातशी पद्दत करपाची डिफरंट. आय डोंट नो हाव पीपल डू बट मायन इज टोटली डिफरंट. ओके. सो हांव न्हू कितें करता, सद्या पयलीं तेल गरम करून घेता. सो गरम जाल्लेलें आसा तेल बारीक सारीक आमकां जाय तशें. आतां हांव हितून मॅरिनेट केल्लेलें चिकन फोडटा. सोडिना फोडटा. हो आहा म्हाजी मातशी स्टायल अलग न्हू. मस्ती खोर गोवन्स कित्याक म्हणटात तो त्याच खातीर न्हू. मातशें बेगीन करा, म्हाजे हात दुखले. आमचे कडेन स्टँड ना म्हणून हांव मोबायल हातीन धरून आहा आनी म्हाजे आतां हात दुखलेले आसा. म्हाजो सपोर्ट सिस्टम पळय कितलो पावरफूल आहा तो. आमी न्हू एकामेकाक मेळोन काम करता आमचें. सो गायज आतां हे चिकन जें आसा खबर आसा, आतां हे बरें फ्राय जाता. सो आतां हेका मातशें फ्राय जावपाक दिवया. फ्राय जालें का फुडलो प्रोसिजर कंटिन्यू करुया. सो गायज हांवें पळय कितें केल्लेलें आसा, चिकन फ्राय करून काडलेलें आसा हितून. सो ही म्हाजी पद्दत करपाची. आय डोंट नो हाव यू डू. ओके. सो हें हांवें काडून चिकन आतां फ्राय करून सायडीक दवरलेलें आसा. तुमी नोट केला आसतलें मॅरिनेट केल्लें पळय तेन्ना हांवें मीठ घालूंक नासलें भितर. फ्राय केला तेन्नाय मीठ घालूंक ना. सो म्हाजी मातशी आयडिया डिफरंट आसा. सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग. ओके. सो गायज आतां हांवें कितें केलां तें पळय, लसूण बारीक कट केल्लेली आसा. हांव ती यूज करताय पळय. आनी हांवें कितें म्हणटा तें आमचें लसूण आनी आलें बारीक कट केल्लेलें आसा. आतां तें हांव मातशें स्टर करून घेता. फ्लेम कमी करूंक जाय, सदीत उगडास करा तुमी. आतां हितून घालता कट केलेल्यो मिरच्यो. ज्या मनशांक चड हेवी लागता पळय, म्हणजे हेवी तिखसाण आवडटा तेंच्यांनी चड तिखट घेवचें. म्हाका चड तिखट आवडना म्हणून हांवें 2च बोळी घेतल्या हेज्यो, चड घेवंक ना. सो हेज्या फुडें येता गायज तुमकां कांदो. हांवें पळय बारीक स्लायस केल्लेले आसा. ओके. आनी कितें जाता हांगा तुमकां एक गजाल सांगता. कांदे जेन्ना भितर तुमी ताळ्यान घालता न्हू आनी स्टर करपाक चालू करता तेन्ना ऑटोमॅटीक हे पळय कांदो येदो मोठो आसलो पळय आतां बारीक जालो पळय, म्हणजे तेजे पीस जाले पळय जाय तशें. सो तुमी स्पेशली ते सोलपाक रावलो न्हू इट वील टेक अ लॉट ऑफ टायम. सो एकदां कायलेर उडय आनी स्टर करता आसतना ते ऑटोमॅटीक आपुणूच बरें फुट्टले. हे प्रोसेसाक जेन्ना हो प्रोसेस तुमी करता खबर आसा तेन्ना न्हू तुमकां बरो पयलीं हेजो लसूण फ्राय जाला पळय तेजो बरो वास येतलो. लसूण आनी मिरची जी मिक्स जाता खबर आसा तेजी तुमकां बरो वास येतलो. ओके. सो हे स्टर करीत रावा. तुमकां अशें दिसता आनी इल्लो कांदो जाय जाल्यार गो फॉर इट. पळय कांदो. आतां हांव घालता भितर टमाटर. 1 टमाटर बडे लाल लाल कितें गो तें बडे मजेदार. हां बडे मजेदार. हे पळय आनी टमाटर घातले तुका बरें स्टर करून घेयात.
आणि हे टमाटर तर तुमकां बेगीन हे जाल्लेले जाय न्हू, म्हणजे विरगाळलेले जाय न्हू भितर, जाल्यार हेजेर मीठ मारूंक जाय. ओके, चल आतां हांव मारता हितून इल्लें मीठ. तितल्या म्हणसर आकाक आमी मातशें हातीक रेस्ट दिवया. माझो हात दुखलो. बंद करता. गाईस आतां हांव हितून उडयता भोपळी मिरची. मराठीन हेका म्हणटात भोपळी मिरची आणि इंग्लिशीन म्हणटात कॅप्सिकम आणि कोंकणीन कितें म्हणटात गो? डब्बू मिरची. डब्बू मिरची. एक्झॅक्टली. तुमकां जाय तशी शेप कट करूं शकता, बारीक मोठी जाय तशी. सो म्हाका न्हू मातशी ग्रेवी कशी जाय आसली, म्हणजे लायट ग्रेवी. दीस इज नॉट कितें म्हणटा तें ड्राय. हांव ड्राय करूंक सोदिना, कित्याक चपातीन खातले न्हू आमी, बरी मजा येवची ना. चला आतां हे बरें स्टर करता, मागीर तुमकां मेळटा ब्रेक के बाद. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you... ओके, ब्रेक के बाद हम लोग फिर से वापस आ गए हैं. आणि स्टर जालें काय न्हू, हे कॅप्सिकम आहा पळय ते मातशें न्हू हे कशें दिसता ऑरेंजीस कशें, ब्रावन कसो टेस्ट. चड हे फ्राय जालें न्हू जाल्यार चिकन चिलीचो फेल हा टेस्ट. हे मातशें न्हू हरवे आनी मातशें फ्राय जाल्लेले आसूंक जाय. सो चडूय करीत जाल्यार ते सारकें बकवास टेस्ट लागता, मागीर ते सारकें अशें शेक हें लागता. ओके, सो हेजे आतां फुडें कंटिन्यू करता, तुमकां दाखयता हितून कितें घालप पळय तें. पॉज करा. सो गाईज आतां हांव घालता भितर इल्लें रेड चिली सॉस. चड न्हू हा पळय कितले घालता ते, बास चड जालें. ओके, सो तेज्या उपरांत हांव घालता इल्लें सोया सॉस. बास. ओके, तेजे उपरांत हांव घालता पळय इमली सॉस. हय, तेजे उपरांत घालता हांव इमली सॉस, इमली चटणी. नॉट टू मच हा, हे पळय बास. ओके, सो मागीर हांव करता स्टर. आतां न्हू हेका सारको ब्रावन टेस्ट, म्हणजे ब्रावन हे कसो येतलो, लूक येतलो, टेस्ट न्हू सॉरी, पळय ब्रावनीश कलर येयलो पळय. पयल्या गॅस कमी आसूंक जाय, फ्लेम गॅस तर फास्ट केली आणि सोया सॉस तर जळ्ळो जाल्यार ताका कोडू टेस्ट येतलो. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हे करता तेन्ना तो सॉस आसा पळय तो जळोंक जायना. सो मेक शुअर जाता तितलो स्टर करा आणि फ्लेम कमी दवरा. क्या खुशबू आ रही है. तेजे उपरांत येता मॅगी सॉस. आतां हे कितले प्रमाणान तुमकां जाय दॅट इज अप टू यू. कोणाक स्पायसी जाय जाल्यार ते स्पायसी, कोणाक तर मिडियम स्पायसी जाय जाल्यार मिडियम अमाउंट ऑफ सोया सॉस ऑर मॅगी सॉस, वॉट एवर इट इज. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ब्लॅक पेपर यूज करूं शकता. म्हाका ब्लॅक पेपर नाका, पयलीच गरमी आसा गोंयान आनी हिटीन आनी परत किडनी स्टोनाचे प्रॉब्लम हे ते. सो इट्स बेटर तुमी जाता तितले अवॉयड करा. ओके, सो आमचें हें जाल्लेलें आसा, बेज रेडी. सो आतां आमी भितर घालया चिकन. ओके, बरें मिक्स करया नो. सो ते बरें ताका गावपाक जाय म्हणून बरें लागोनी ते हे केला पळय आमी जी ग्रेवी ती बरी ताका लागोनी. ही रेसिपी न्हू म्हाका म्हाज्या मम्मीन शिकयलेली आसा. सो ऑल क्रेडीट गोज टू माय मॉम. बंद कर. सो गायज आतां हांवें चिकन भितर मिक्स केल्लेलें आसा. सो आतां हें मातशें शिजपाक दवरया. शिजन जालें काय माहिती रेडी. ओके, सो न्हू म्हाजी चिकन चिली ग्रेवी रेडी जाल्लेली आसा. आतां हेजेर उरला फायनल टच. कितें तें तुमकां दाखयता. हेजो आतां फायनल टच आसा कोरिएंडर. जी चिली आसा खबर आसा ती रेडी टू ईट. ओके, आनी मीन वायल हांगासर रोटी जाल्लेल्यो आसा रेडी. सो चल्लो फटाफट खावपाक. गॅस करया बंद. थँक्यू सो मच. सो गायज हांवें न्हू चिकन चिली घेतलेली आसा आनी रोटी घेतलेली आसा फूल पावर. आतां हांव पोट भरून खाता. अंकिता चपाती रेडी करता. सो ते येयले काय ते खातले मागीर. चला आतां पयली पेट पुजा करया. कितें म्हणूंक सोदता? बरें आला. बाय. आवय 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 टेस्टी जाला.
बाबा माझा खूप घेतला मग आता देत तू म्हाका जाणून देतले तुझ्या हातीन स्वाद बरो हा. गू खा. सो गाईज फायनली आम्ही खाऊन जेवण झाल्या फुल टाइम पोट भरला. किती म्हणून स्वतः तू आयच्या डिशी बद्दल खूप यम्मी झालेली, खूप भियम्मी म्हणजे खूप लाजवाब झाले. तुझ्या हातीन सारखं स्वादच अलग असा. आता फाल्याच्यान तूच रांधतलं. वा बेटा वा, शाबास म्हणून मला शाबाश. फाल्यासून तर रांदच्या पट्टा झाला आवयता घरा. मला टायट टेन्शन ना खूप पावासारखे. आणि येस आयज आम्ही आयचो दीस जो असा खबर असा फुल डे आम्ही घरान स्पेंड केलेलो असा. आम्ही डिसाईड केलेले की आयज आम्ही जिवाक घेतलेली रेस्ट म्हणून सारखे भायर भोवंक वयची ना म्हणून. आणि तशेंच केलें. मातशें म्हाजें बारीक काम आसलें थंय वचोन येयलो आनी फूल डे हांवें घरा स्पेंड केलेलो आसा. आनी आयज आमी केलें फूल पावर कुकिंग. कितें म्हणूंक सोदता हेच्या बद्दल बरें आसलेलें म्हणून. सो आमी गेले हेजेर फूल पावर कुकिंग. आनी तुमकां आमचें कुकिंग कशें लायक जालां बीन जाल्यार कॉमेंट करा. आमचें म्हणजे म्हाजें कुकिंग, म्हाजी कुकिंग स्टायल तर तुमकां आवडल्या कॉमेंट करा आनी सांगा कशी असली पळय ती. न्हू सारकें न्हू. हय. आनी म्हाज्यो चपात्यो आनी हेणी केल्ल्यो अशा बऱ्यो चपात्यो. म्हाका न्हू दाट चपाती आवडना. पातळ चपाती आसता पळय ताजो टेस्ट आनी तेजी फिलूच अलग न्हू. हय. सो मज्जा येयल्लेली आसा म्हाका. आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करा, चॅनलाक शेअर करा, सबस्क्रायब करा, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे असले पळय ते. आनी त्या मेरेन आमी तुमकां मेळटा फाल्याच्या व्हिडिओन. बरी इंटरेस्टिंग आसतली फाल्याच्या व्हिडिओ. फाल्याची व्हिडिओ इंटरेस्टिंग आसपाची आसा. आमी वयपाचे आहा खंय तरी पळोवया आउटडोर भोंवपाक. हय. पण कितें जावं वचना सुद्दां जाल्यार फाल्याची सारकी फनी आनी इंटरेस्टिंग आसतली. फाल्यां तर भायर आउटडोर वचोंक पासून ना जाल्यार मातशी बरी खाजी आसतली. झमकी कशी अशें तसले व्हिडिओ म्हाकाच पळोवपाक आवडना खरें. जाल्यार बरें आसा तें सारकें. सो गायज मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ. टिल देन बाय बाय.